क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातालांक उमेदीन सुरवात जाली। नाताला निमतान पुराय गोंयांत एक उमेदीचे ल्हार पातळिल्ले आसा। नातालाच्या निमतान येशू जन्माचेर आदारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्शक गोठ्यांची सजावट केल्ली आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा। नव्या वर्सा मेरेन नातालाची धामधूम चालू आसतली। पळयात नातालाची ही कांय खिणी चित्रां। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन भोमाचे लोक बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या विरोधात सामकेच पेटून उठल्यात। लोकांचो जर राग पळयत जाल्यार हे प्रकरण थांबात अशें दिसना। भोमांतलो आख्खो गांव एकठांय जावन ह्या रस्त्याक ते विरोध करपाक लागल्यात। हांगाचे लोक ह्या रस्त्याक इतल्या पोट तिडकीन विरोध करतात की जीव सुद्दां दिवपाची ते भाशा आतां वापरपाक लागल्यात। भोमाचे लोक बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या विरोधात सामकेच पेटून उठिल्ल्याचे चित्र निर्माण जालें। मोरजे मदलो वाडो हांगासर एका व्हाळांत कांय हॉटेल वेवसायिकांनी घाणयारे उदक सोडलां। ह्या प्रकाराक लागून वाठारांत सामकी घाणी पातळ्ळा। ताका लागून हांगासर जराळी सुद्दां वाडपाक लागल्या। थळाव्यांनी हाचेर तिडक उक्तायल्ली आसा। ताका लागून दुयेंसां थंय पातळपाची शक्यता आसा अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला। ताका लागून बेगोबेग हाचेर कारवाय जावची तशी मागणी सरपंचा कडेन थळाव्यांनी केल्लेली आसा। कोण तरी हॉटेल वेवसायीक हांगासर घाणयारे उदक सोडटा आनी मोरजे मदल्या वाड्यावयल्या व्हाळांत हे सगळे दुशीत जे उदक आसा ते सांठून उरिल्लें आसा। हांगासर सामकी हळशीक पातळ्ळा आनी ह्या हळशिकेक लागून सगळे कडेन घाणयारो वास ह्या वाठारांत पातळिल्लो आसा। थळाव्यांनी हाचेर तिडक उक्तायल्ली आसा। सरपंचा कडेन लेगीत मागणी केल्ली आसा। दुयेंसां पातळची न्हय ताका लागून हेचेर बेगोबेग नियंत्रण हाडचें अशी थळाव्यांनी मागणी केला। रायबंदर चोडणा वांगडा सारमानस आमोणा पूल बांदपाची मागणी थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें केला। सारमानस आमोणा पूल आयलो जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी बरीच सोयीस्कर जातली आनी पणजे शाराचेर येरादारीचो भार कमी जातलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें सांगलें। ते भायर रायबंदरा चोडणा पुला खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। गोंय हे देशांतले म्हत्वाचे पर्यटन केंद्र जावन आसा। गोंयच्यो दर्यावेळो जश्यो फामाद तशीच गोंयची देवळां सुद्दां खूब फामाद आसा। गोंयच्या कांय देवळांनी 1 जानेवारीच्यान ड्रेस कोड लागू जावपाचो आसा। हातूंत फोंडेचे रामनाथी आनी मंगेशी देवळाचो आस्पाव आसा। देवळां ही फॅशन दाखोवपाची सुवात न्हय तेन्ना देवळांत येताना ड्रेस कोड पाळचोच पडटलो अशें म्हणीत देवूळ वेवस्थापनान ड्रेस कोड लागू करपाचें थारायलां। कांय पर्यटक देवळांत आधुनीक कपडे घालून येतात ताका लागून पावित्र्य इबाडटा। ताका लागून ल्हान कपड्यांनी येवप्यांक आतां ह्या देवळांनी प्रवेश मेळचो ना। शॉर्ट्स आनी मिनी स्कर्ट तशेंच स्लीवलेस टॉप लो रायज जीन्स आनी शॉर्ट टी शर्ट घातिल्ल्यांक देवळांत प्रवेश न्हयकारातले।
सरकाराच्या हर घर जल येवजणेचो पडदा फाश जालेलो आसा. दर फावटी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आपल्या भाशणांनी हर घर जल दिवपी हे गोंय पयले राज्य अशें सेगीतपणान सांगता. मात गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक उदका खातीर कशे वळवळे काडटा ते दिसान दीस उक्ताडार येत आसा. वेरेच्या अंकिता नायक हाणें सरकाराचेर उदकाच्या विशया वयल्यान बरेच फार पेटयले. लग्न जावन अंकिता परवरे दिल्ले. क्रिसमसाच्या सुटयेक लागून आपल्या चलयेक घेवन ते माहेराक आयिल्ले. मात 4 दिसांनीच उदकाच्या वळवळ्याक बेजारून अंकितान सरकाराच्या बेजबाबदारीचेर बरेच फार पेटयले. अंकिताची ही तिडक पुराय गोंयभर सोशल मिडियाचेर सध्या बरीच व्हायरल जाल्ली दिश्टी पडटा. पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केल्ल्या विधानात बदल करून स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. गोंयकार जे पोर्तुगीज नागरीक आसा तांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द करचे हें आपूण मागिना. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगीजांत आपली जन्म नोंदणी केल्या आनी पोर्तुगीज नागरिकत्व खातीर तांची प्रक्रिया चालू आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करचो न्हय अशें आपणें मागलां अशें स्पश्टीकरण सदानंद शेट तानावडेन दिल्लें आसा. रायबंद्रा आनी चोडणा पुला खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशें प्रेमेंद्र शेटान सांगलें. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें थंयच्या पुलाची पळोवणी केली. रायबंद्रा चोडणा वांगडा सारमानस आमोणा पूल बांदपाची मागणी थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेटान केला. सारमानस आमोणा पूल आयलो जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी बरीच सोयीस्कर जातली. तशेंच लोकांक यो वच करपाक बरें पडटलें. पणजे शाराचेर येरादारीचो जो भार आसा तोय लेगीत कमी जातलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें. रायबंद्रा चोडणा पुला खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान ह्या पळोवणे वेळार सांगलें. भारताचे आदले पंतप्रधान सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती निमतान पुराय गोंयांत सुशासन दीस मनयलो. भाजपाच्या कार्यालयांनी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फोटवाक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपली. देशाचे विकास प्रक्रियेत वाजपेयी हांचें योगदान मोलाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. दोन 2050 मेरेन गोंय हरीत उर्जेचेर चलोवपाची मोख सरकारान दवरल्या. मात सरकाराची ही मोख पुराय जातली काय कितें हो एक प्रश्न आसा. हाचें कारण म्हटल्यार ई गाडयां खातीर गोंयकारांचो उणो प्रतिसाद मेळटा. ई गाडयां खातीर म्हणून सरकारान सबसिडी दिवप चालू केल्ली ती दिवप कुस्तार जाता.
पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान परत एक फावट घोळ सुरू जालेलो आसा. परराष्ट्र मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायतीनुसार सुमार 2000 गोंयकारांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व तांकां फावो जाला आनी मंत्रालयान गोंयकारांचे 144 भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात. मंत्रालयान दिल्ली ही आंकडेवारी पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान चलिल्लें राजकारण चड उजवाड घालता. फाटल्या 3 वर्सां सावन ज्या गोंयकारांक पोर्तुगालाचें नागरिकत्व मेळ्ळां अशा 2000 लोकांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट जमा करपा खातीर अर्ज पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयांत दाखल केला. जाल्यार 144 भारतीय पासपोर्ट पणजेच्या प्रादेशीक कार्यालयांत रद्द केलेले आसात. पासपोर्ट कायदो 1967 आनी नागरिकत्व कायदो 1955 हांच्यातल्या तरतुदीक पाळो दिवन ही कारवाय केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान कळीत केलां. भाजपान लोकसभेच्या प्रचाराक आतां नेट धरला. भारताचो आदलो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान सुशासन दीस मनयतले. तशेंच 26 तारखेक गुरू गोविंद सिंह हांच्या पुतांनी दिल्ल्या बलिदानाचे यादेस्त भाजप प्रत्येक बुथांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. ते भायर जानेवारीच्या शेवटाक भाजपाच्या राष्ट्रीय परिशदेची बसका जातली. सध्या संघटन बळकट करून वेंचणूक जिखपाचें आमचें लक्ष आसा अशें राज्यसभा खासदार आनी भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उलोवप केलें. इम्फाळ ही अत्याधुनिक गायडेड मिसायल डिस्ट्रॉयर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांच्या उपस्थितीत नौदळ ताफ्यांत मंगळारा समाविष्ट जातली. विशाखापट्टणम वर्गाची ही तिसरी विनाशिका आसून तिचे डिझायन जे आसा ते देशानूच केल्लेले आसा. तशेंच तिची बांदणी माजगांव डॉकांत तयार केल्लेली आसा. देशाच्या ईशान्य भागांतल्या शहराचें नांव दिल्ली ही इम्फाळ ही पयलीच झुजारी जहाज आसा. नौदळ ताफ्यांत समाविष्ट जाल्या उपरांत ही झुजारी जहाज जी आसा ती नौदळाच्या पश्चिम विभागांत थंय रावतली, थंय ते दवरतले. ह्या झुजारी जहाजाच्या डिझायन नौदलाच्या वॉरशीप डिझायन ब्युरोन तयार केलेले आसा. अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या उद्घाटनाची जोरदार तयारी सुरू आसून त्याच्या पयलीं 30 डिसेंबराक हांगा विमानतळाचें लेगीत उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातलें. विमानतळाचें उद्घाटन जाल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येत रोड शो घेतले, जातूंत ते एक सभा बसका लेगीत घेवपाचें आसा. राम मंदिराचें उद्घाटन फुडल्या वर्सा म्हणजे 2024 22 जानेवारीक जावपाचें आसा. त्या खातीर अयोध्याचें नुतनीकरण केल्लेलें आसा. अयोध्येत नवीन विमानतळ उबारतले, त्याच बरोबर रेल्वे स्थानकाचे पुनर्विकास करपाचें आसा. दिल्ली सरकाराच्या मध्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी करपा खातीर ईडीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां आफयल्ले. मात ह्या चौकशीक केजरीवाल जे आसा ते हजर रावपाची शक्यताय कमी आशिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलां. ईडीची नोटीस बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो आम आदमी पक्षान केला, तर मुख्यमंत्री चौकशी पासून पळ काडटा अशें कांय लोकांचें म्हणणें आसा, सुत्रांचें म्हणणें आसा. गेल्या फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत पयल्यांदाच केजरीवाल हांची चौकशी जाल्ली. त्या वेळार तांकां लागीं 8 वरां ईडीन चौकशी केल्ली. त्या उपरांत गेल्या नोव्हेंबरा पासून तांकां ईडी नोटीस्यो धाडीत आसा. पूण प्रत्येक फावटी वेगवेगळीं कारणां सांगून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या मुखार जावपाचें टाळत आसा.
काँग्रेस पक्षान फाटल्या कांय म्हयन्यापासून प्रतीक्षेत आशिल्ल्या संघटनात्मक बदलाक आता एक स्वरूप दिलेलें आसा, नवें वळण दिलेलें आसा. पक्षाची सरचिटणीस प्रियंका गांधी हांकां पक्षा कडल्यान कांय जबाबदारी दिलेली आसा. तेचेर अद्याप आजून तरी पक्षान खंयचीच भुमिका स्पश्ट केल्ली ना. ह्या संदर्भात येता त्या कांय दिसांनी पक्षाची भुमिका स्पश्ट जातले अशें सुत्रांनी सांगलां. प्रियंका गांधी हांणी उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकाला उपरांत हेर राज्यांच्या प्रचारांत भाग घेवपाक सुरवात केली. गेल्या कांय म्हयन्यांपासून हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आनी हालींच सोंपिल्ल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारांत लेगीत तांच्यांनी आपली मोठी आनी अशी व्हडली भुमिका पार पाडिल्ली. येवपी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस पक्षांत व्हडले फेरबदल जालेले दिसून येता. रमेश चेन्नीथला हांच्या कडेन महाराष्ट्राचें प्रभारी पद दिलेलें आसा. तेलंगणांतल्या विजया उपरांत यशा उपरांत पक्षान माणिकराव ठाकरे हांच्या कडेन गोवा, दमण आनी दीव, दादरा आनी नगर हवेलीच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपयल्ली आसा. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्यांनी निवडणूक आपल्या दोळ्या मुखार दवरून हे सगळे फेरबदल केल्लेले आसा. एकूण 12 सरचिटणीस तशेंच 12 प्रभारी नियुक्त केल्लेले आसा. हाची म्हायती राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांच्यांनी दिली. भारताच्या चंद्रयान 3 4 म्हयन्यां पयलीं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीरित्या लँडिंग करून एक व्हडलो इतिहास रचिल्लो. हाका लागून भारताचें जगांत आख्ख्या देशांत लेगीत कौतुक जावपाक लागलां. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर आपले अंतराळ यान देंवोवपी भारत हो जगांतलो पयलो असो देश आसा. दरम्यान आतां 4 म्हयन्यां उपरांत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेक आनीक एक म्हत्वाची आनी आनंदाची बातमी मेळिल्ली आसा. चंद्रयान 3 मोहिमे खातीर इस्रोक प्रतिश्ठीत पुरस्कारान सन्मानीत करतले. इस्रोच्या चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमे उपरांत आयसलँडांतल्या हुसावीक हांगासर आशिल्ल्या हुआसीक हांगा आशिल्ल्या एक्सप्लोरेशन म्युझियम हाच्या द्वारे तांकां 2023 एरिक्सन लुनर प्रोजेक्ट दिवन सन्मान करतले. नव्या कुस्ती महासंघाची मान्यताय रद्द करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ताका लागून सरकारा कडल्यान वादाचेर वाद घालपाचो यत्न जाल्लो आसा. भाजप खासदार बृजभूषण सिंह हांकां ही एक व्हडली धक्कोदायक गजाल आशिल्ल्याचें मानलें वता. महासंघाचे नवे अध्यक्ष आनी बृजभूषण सिंह हांचे खूब लागींचे संजय सिंह हांकां लेगीत पदा वयल्यान सायडीक काडपाचें ठरयल्लें आसा. कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचेर संजय सिंह हांची नियुक्ती जाल्ली. ताका लागून नाराज आशिल्ल्या कुस्तीगीर साक्षी मलीक हिणें खेळांतून संन्यास घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो. तर कुस्तीगीर आनी ऑलिंपिक पदक विजेतो बजरंग पुनिया हाणें आपले पद्म पुरस्कार परत केले. वाद वाडत आशिल्ल्यान पार्श्वभुमीचेर केंद्र सरकारा कडल्यान हो व्हडलो असो निर्णय घेतिल्ल्याचें मुखार आयला. धारगड हांगासर 2 खांब जंक्शना कडेन उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी थळावे करतात. ह्या संदर्भात पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांकां निवेदन भेटयलो. हो उड्डाण पूल जावचो अशी थळाव्यांची आस्त आसा. धारगड 2 खांब्या जंक्शना कडेन उड्डाण पूल बांदचो म्हणून थळावे मागणी करतात. ह्या जंक्शनाचेर अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. हो उड्डाण पूल जालो जाल्यार अपघाताचें प्रमाण कमी जातलें आनी लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक सुरक्षीत थारतले अशें थळावे लोक सांगतात.
अंतर्गत रस्त्याचेर न्हय जाल्यार फकत गोंयच्या शिमेचेरूच टोल नाके आसतले अशें मुखेलमंत्र्याचें विधान आसा. मजगतीं चोर्ला घाटांतल्यान वचपी सांखळी खानापूर बेळगांव रस्त्याक समांतर रस्तो बांदून दिवपाचो प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हाणें मान्य केला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी राज्यमंत्री जनरल VK सिंग हांचे वांगडा गोंयांतल्या फुडल्या प्रकल्पांच्या आढाव्या संदर्भात बसका जाली. ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर चर्चा जाली. किसान क्रेडिट कार्ड फक्त शेतकारांकच न्हय जाल्यार नुस्तेकार आनी दूदकारांक लेगीत मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विकसीत भारत ह्या कार्यावळीच्या वेळार उलोवप केलें. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर वीज दिवपाक गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार थंय उलोवप केलें. गोंयकारांक नुस्त्या सयत भाजयेची सदच्या जिवनात तितकीच गरज आसता. भाजयेच्या दरांत वाड जायत आसा. कांदो बाजारांत 50 रुपया किलो ह्या दरान विकताना सध्या दिश्टी पडटा. कांदो आमकां जेवणांत जायच पडटा, पूण फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांचेर कांदो 35 रुपया किलो ह्या दरांत विकतात. हेर भाजयांच्या दरा सयत मसाल्याचे दर लेगीत बरेच वाडल्यात. नुस्त्या बगर गोंयकारांक शीताची उणी ताळ्या सकयल देंवना, पूण गोंयकार सदच्या जेवणांत भाजयेचोय तितलोच वापर करतात. सकाळचो नाश्तो धरून रातच्या जेवणा मेरेन भाजयेचो एक तरी पदार्थ आमी गोंयकार करतातूच. भाजयांचे दर देंवता वाडटा, पूण भाजी जायच. आतां गांवठी भाजी बाजारांत विक्रे खातीर येयल्ली आसा, ते भाजयेकूय तितलेंच गिरायक आसा. बाजारांत आनी फलोत्पादन दुकानांत वेगवेगळ्या दरांत भाजी विकताना सध्या दिश्टी पडटा. वास्कोच्या शिवानी राजावत मरण प्रकरणात घोव अनुराग सिंह राजावत हांचे आड हुंडोबळी कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो. मुरगांव उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या अहवाला उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली. वास्को पुलिसांच्या चौकशेंत 20 लाख रुपयांचो हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान छळ केल्ल्याचे चौकशेंत उक्ताडार आयले. भर नातालाच्या दिसा बशी बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांची मोठी गैरसोय जाली. सोमारा दनपारा मेरेन दिवचच्या बस स्टँडाचेर शेकड्यांनी प्रवासी अडकून उरले. ह्या गैरसोयीक लागून प्रवाशांनी आपली तिडक उक्तायली.